हॅलो ए वासंती म्हाका एक सांग तुगेलो बाबा खड्डो मुगो केस गेल्या मुगो तेका सांग आ तुगेले कितें रस्त्या वयली कामां ती 1 नोव्हेंबराच्या पयलीं कर म्हणून कितें गो दोतोरान काल डिक्लेअर केला न्हू गो 1 तारखेक 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत एकूय खड्डो रस्त्यार आपूण दिश्टी पडोवंक दिवचो ना म्हणून हय म्हाका राती न्यूज पळयली मुगो बातमी आनी म्हाका रातभर न्हीद ना कित्याक लागून आतां पळय 144 कलम हेंच्यांनी रोखडें काडलां आतां ह्या दिसांनीच काडलां बंद जाल्लें तितून बाबडे खड्डे म्हणून आशिल्ले पूण खड्ड्यांक आतां तुमी 1 नोव्हेंबराच्यान तुमी रस्त्यार उबे करून घेवचे ना कितें चूक गो तिंगेली हय आतां हो सांगता पावस पडून ते खड्डे पडटा म्हणून आतां पावसूच जर सारको पडलो ना एसिडीक बी आसता न्हू गो ते खड्ड्यांचेर पडटा आनी हांव सुद्दां मातसो खड्डो जायत येयला आमकां थोड्यांक केस गेले की आमकां ह्या रस्त्या वयल्यान उगलतले मुगो किन्याचें कितें म्हणून हे दोतोरान वखद सांगपाचें खड्ड्यांक हांगा तांकां रस्त्यार पळोवंक दिवचो ना म्हणजे बरोबर न्हू गो हय हांवें मुगो म्हाज्या सोयऱ्यांक बिऱ्यांक सगळ्यांक सांगून दवरलां तुमी कोण खड्डे आहा ती 1 नोव्हेंबरा पयलीं हें करा म्हणून हय म्हाजो जॉन बी तो तियात्रीस्ट फ्रेंड आहा न्हू तेका सांगला तो बाबडो सामको गो रडलेल्या भशेन जालो कितें चूक काय म्हूण लागलो आमची हय हय म्हणून म्हटलें बेगी बेगी म्हटलें तुका सांगुया रातभर न्हिदूना हांव सकाळीं उठून तुका फोन करुया म्हटलें हय कित्याक म्हणून केलें गो अशें तेणें कितें खड्डे म्हणजे फोणकुलां आरे देवा म्हाका दिसलें खड्डे म्हणजे हे गो टकल्यो आसता पळय तिंका उखलतल्यो अशें दिसलें म्हाका रातभर न्हिदूना मुगो हांव म्हणून हांवें म्हाज्या सगळ्या फ्रेंडांक फोन करून खड्ड्यांक तेवूय बाबडे म्हणटा की आमचें कितें चूक काय म्हणून अशें ना ना तूं म्हणजे कितें सांग कोंकणीन फोणकुलां म्हणटा न्हू गो मराठीन खड्डे म्हणटा आतां म्हणलें भाशण करतना ते खड्डे म्हणले खड्ड्यांचेच दिलें म्हाका ओके तुका फोन कित्याक केलो ना थोडे दीस मुगो हांव तुका फोन करिना म्हाका मातसो मुगो एक काम हय एके कडेन मातसो बिजी उरतलो हय सेवा करपाक वचोंक जाय मुगो हय म्हणून हांव तुका मुगो थोडे दीस 1-2-3 म्हयने फोन करिना इलेक्शन जातकीर मागीर पळोवया ओके हय 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 बाकी बरें आहा मुगो तूं हय कितें तें ना 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 आनी हे तूं गाडी बिडी घेवन वचना सुशागात आं खड्डे न्हू म्हणजे फोणकुलां पडल्या ती बरीच मोठी पडल्या गो कोण बाबडे आपले प्रायवेट कोण येवन बंद करता हय सांबाळून भोव हांव तुका बेगीन खबर घेवपाक मेळचो ना न्हू म्हणून हांवें तुका पयलीं सांगलां म्हाका टेन्शन जाल्यार बाबाचें गो खड्ड्याक लागून हय आनी तुजें टेन्शन जाल्यार ह्या खड्ड्यांक लागून सांबाळून गाडी चलयत ना हय हय बरें सॉरी हांव तुका सकाळीं फुडें डिस्टर्ब केलें कित्याक ना खड्ड्यांक लागून म्हणजे खड्डे 1 तारखेच्यान दिश्टी पडचे ना म्हणून हांवें तुका बेगी बेगी कॉल केलो बाबाक सांग म्हणून सगळ्यांक फोन करून सांगता आतां तुमी खड्डे टक्कले न्हू ते हे फोणकुलां म्हणून ती बरें बाय बाय बाय